काणकोणचो कर्फ्यूचो पयलो दीस आनी आमी पळयता की पुलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त दवरलेलो आसा। प्रत्येक गाडयेची हांगा तपासणी जाता चावडेर, आनी चावडी मार्केट जे मेन मार्केट आसा चावडे हें टोटल बंद आसा। तर आतां आमी आसात मनोहर बायपास हायवेचेर, काणकोण आनी कारवार जोडपी ह्या हायवेचेर। तर पळयात ह्या हायवेचेर कसो शुकशुकाट पडला। हेजे नंतर आमी आतां पोळ्या गेटीर ह्या गोंयची बॉर्डरीचेर गेटीर ज्या गेटी लागून सोशल मिडियाचेर वेगळे वेगळे संदेश येता, पूण आमी गेटीचेर कर्नाटका आनी गोंयच्या गेटीचेर प्रॉपर चॅक करून तुमकां गेटीचेर कशें कितें नियम गेटीचेर कशें कितें चलता हें तुमकां दाखयतले। ही जावन आसा पोळेची बॉर्डर, गोवा बॉर्डर। आमी हांगा विचारपूस केल्ली आसा। हांगा पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जी आशिल्ली ती पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बंद आसा। कमर्शियल व्हेहिकल ज्यो आसा त्यो चालू आसा। कर्नाटकासून येवपी गाडयो आतां पर्यंत घेतात। एक्चुली सरकारान सांगलें ज्यो ट्युरिस्ट आसा तांकां मेडिकल चॅकअप करून नेगेटीव सर्टिफिकेट घेवन घेतले म्हणून, पूण टील नाव आजुनी हांगा हेल्थ स्टाफ ना आनी पुलीस म्हणटा मेडिकल सर्टिफिकेट आमी घेवपाक शकना। सो सद्या तरी कर्नाटकासून येवपी गाडयांची फक्त डिटेल्स घेता, तेंचे लायसन नंबर आनी तेंची सगळी डिटेल्स घेता आनी तांकां सोडटा आनी तो रिपोर्ट ते SP दिता। आतां पळोवया कर्नाटका गेटीचेर कशी कितें कंडिशन आसता। तर ही जावन आसा कर्नाटकाची बॉर्डर। आमी कर्नाटकाच्या ऑफिसरा कडल्यान इन्क्वायरी केली तेन्ना ते म्हणटा गोंयासून येवपी जे कर्नाटका वचपी लोक आसा ते फक्त जे बाय एअर येता किंवा टॅक्सी येता तांकां ते सोडटात, पूण तेंचो रिपोर्ट ते घेतात। तेंची हांगा हेल्थाची टीम आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची टीम हांगा आसा। ही गोंय सरकारान आजून चालू करना, पूण कर्नाटक सरकारान ही चालू केल्ली आसा। आनीक फक्त प्रायवेट व्हेहिकल्स ते अलावड करिना। इन केस एमर्जन्सी आसल्यारच कोणा डॉक्टरागेर वचपाक जाय जाल्यार डिटेल्स पळोवन ते प्रायवेट व्हेहिकल्स अलाव करतात। तशेंच जे लोक कर्नाटकासून कामां येताले गोंयांक तांकां तेणी बंदी घातलेली आसा। एक्सेप्ट रेल्वे डिपार्टमेंट आनी बँकेचो स्टाफाक अलावड केल्लो आसा आतां पर्यंत। आमी आतां कर्नाटकाच्यो गेट पळयली आनी गोंयची गेट पळयली। दोनूय गेटीचेर जे आमी भेट दिली आनी कशें कितें चलता तें पळोवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो। तेन्ना एक अजापाची गजाल लक्षांत आयली ती म्हणल्यार अशी, काल सरकारान घोशणा केल्ली की भायल्या राज्यांतल्यान ज्यो गाडी येता त्या गाडयांक ज्यो ट्युरिस्ट गाडी येता तांकां नेगेटीव सर्टिफिकेट कंपल्सरी आसतली म्हणून, पूण पळोवपाक गेल्ले कडेन गोंयच्या गेटीर अशें आजून पयलीं दिसा तरी अशें आजून कांयच जाल्लें दिश्टी पडना। हांगा आजून मेरेन हेल्थ स्टाफ ना। पुलीस म्हणटा आमकां तशें आजून कांय नोटिफिकेशन येवना।